पाव 2.5 रुपयाचो उरतलो, मात तो ल्हान जातलो। ह्या पावा वांगडा पदीर आनी एक 5 रुपयांचो पाव हाडटलो। जांकां व्हड पाव जाय तांणी तो पाव घेवपाचो। बिरेस्तारा बेकरीवाल्यांच्या असोसिएशनान बसका घेवन हो निर्णय घेतलो। हो निर्णय पयलीं मुख्यमंत्र्याक कळयतले आनी मागीर चालीक लायतले अशें असोसिएशनांतल्या कोपांनी सांगलां। पावाचो दर वाडपाचो आसा ह्या खबरेवेल्यान बरोच बोवाळ जाल्लो। पाव 4 वा 5 रुपया जावपाचो आसा अशी खबर आशिल्ली। उपरांत मुख्यमंत्र्यान पावाचो दर वाडोवपाची गरज ना अशें म्हणत सरकार पोदेरांक आदार दितले अशें उतर दिल्लें। बिरेस्तारा पणजे अखिल गोंय बेकर्स संघटनेन बसका घेतली। बसकेन अशें थारलें, सध्या 2.5 रुपयान मेळटा तो पाव 2.5 रुपयानूच मेळटलो, मात ताचें वजन कितलें आसतलें तें सांगपाक जायना। त्या भायर बेकर व्हडलो पाव करतले जो 5 रुपयांक मेळटलो। लोकांकूच थारावनी खंयचो पाव खावचो तो। हो थाराव संघटना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा मुखार मांडटली आनी मागीरूच पावाचो दर वाडोवपाचेर निर्णय जातलो अशें बसकेन थारलें। बसकेन कितें थारलें ताचेर मिडियाक सांगपाक संघटना तयार ना। तांणी इतलेंच सांगलें, आयचे एक मिटींग जावन एमर्जन्सी हे प्रायस वर डिस्कशन जालां, पूण अजून आमी ताजेर थाराव कांय घेवंक ना। हे आमी CM मेंबरान वचून सगळे आमी कितें आहा पळय तितले पॉयंट्स घालतले आनी त्या उपरांत मागीर आमी 8 तारखेर डिसिजन दितली फायनल कितें पळय तें। आसा तो पाव 3 रुपयांनी दिवपाक परवडटा, मात हॉटेलवाल्यांक सवाय दिवन पसून ते म्हारग दरान लोकांक खावपाक दितात अशी खंत एका पोदेरान प्रुडंटा कडेन उलयतना उक्तायली। त्रास आमी काडटात आनी सरळ फायदो हॉटेलवाले घेतात अशें तो म्हणटा। बाब आयज थोडे कडेन पोदेरांनी 3 रुपयांनी पाव घातले, तुमी रेट वाडयला? ना रे बाबा, आमी कांयच वाडोवना आनी ते लोकांनी केले ते आमकां कांयच खबर ना आयज पासून। आनी आमच्या हांगा येयले म्हणटा जाता बाबा तुमचे पाव बारीक जाले कित्याक लागून तें विचारना, हालीं तुमी बारीक बारीक म्हणटा, पूण बारीक म्हणचें कितें बाबा विचारपा जाय न्हू बाबा कित्याक लागून बारीक केले ते। आतां एका साकाचे 700 रुपया वाडले, पूण आमी 700 रुपया खंयच्यान हें करपाचें काडपाचें? म्हाज्या मतीन कितें हितून कितें आहा म्हजो विचार, आतां एक 4 रुपयान म्हणलेलो तो 4 रुपयान कसो करपाक नाका, फकत 3 रुपया केले पुरो न्हू। 3 रुपयांनी वाडोवन एक 8 आणे वाडोवपाचे, हॉटेलकारांक 2.5 रुपया दिवपाचे ओडिशांनी आनी तेमी 3 रुपयांनी विकपाचो। आमी इतले मिनट करून आमकां हें मेळना, तांकां 200 घालून ते 3 रुपयांनी विकता पाव। सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकर, प्रुडंट मिडिया खातीर। कुडचड्यावेले 28 बेकायदेशीर गाडे मोडपाक पालिकेन सुरवात केल्या। हायकोर्टाच्या आदेशावेल्यान ही कारवाय चल्ल्या। पुनर्वसणूक केली आसतनाय पयलींच्याच सुवातेर राविल्ले 13 गाड्यांचो ह्या 28 गाड्यांनी आस्पाव आसा। केपेचो पालिका मुख्याधिकारी, जोड मामलेदार आनी पुलिसांचे देखरेखी खाला ही कारवाय सुरू जाल्या। चवथ आशिल्ल्यान पालिकेन कारवाय फुडें धुकलिल्ली। आयची डिमॉलिशन ड्रायव्ह आमी केली ती इन 1997 हायकोर्ट ऑर्डरी प्रमाणे जे एन्क्रोचमेंट ऑन पब्लीक पाथवेज आनी पब्लीक रोड पेवमेंट आनी लोकांक ऑब्स्ट्रक्शन जाता ती आमी फर्स्ट फेजीन काडपाक केल्या। सो ही आमची मोहीम आमी सगळ्या एडवर्टिजमेंट करून सगळे लोकांक कॉन्फिडन्साक घेवन तांकां सांगून सगळे आयची फुल्ली डिमॉलिशन स्क्वॅड आयज आहा मोकडें, सगळे पुलीस आहाय, रॅपीड फायर फोर्स आसा मोकडें, म्हाका एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट आसा आनी आय हॅव स्टार्टेड डिमॉलिशन टुडे आनी ही सगळी चालू उरतली एक दीस आयज दिसा भितर। पयलीं आमी ही शिवाजी सर्कल पयलीं घेवपाक कॉमेन्स केल्या, थिंगा आमी एक सगळे गाडे रस्त्या सायडीन आसाय तेचे गटरार आसाय ते आमी पयलीं काडटाय। सो हे 15 गाडी आसाय ते गटराचे आसा सारके। मागीर हे जालें म्हणटरी आमी एन्क्रोचमेंट आतां पब्लीक पाथवेज मार्केटां वयतले आनी मार्केटाकूय थोडे आमी इवन जी सुडां आमी जे लोकांक रिहेबिलिटेट केले तरी आसतना हे थोडे 15 लोक आहाय ते आजून पासून ते थिंगा पयलीं शॉप्स आहाय ती आजून पासून ती ऑक्युपाय केलो आसाय आनी ती आमी हेचे फाटल्यान ती काडटले। दिवचलच्या ट्रकवाल्यांचे संघटनेन शुक्रारा थारायिल्लो दिवचल बंद फुडें धुकल्ला। शुक्रारा फक्त मोर्चो काडटले अशें ट्रकवाल्यांनी थारायलां। दिवचलच्या शिवाजी मैदानाचेर ट्रकवाल्यांची बसका जाली। 1.5 म्हयने भितर खण वेवसाय सुरू करपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्यान ट्रकवाल्यांनी ही भुमिका घेतल्या। खण वेवसाय बेगिनात बेगीन सुरू करचो म्हूण मागणी करपा खातीर ट्रकवाले शुक्रारा दिवचले मोर्चो काडटले आनी उपरांत उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दितले। जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकी रावप सगळ्यांत गरजेचें आसा। आज कशें आसा की जेवाचेर आंदोलन एखादें फुडें वता तेवाचें आंदोलन फूट घालपाचो प्रयत्न जाता आनी हो फूट घालपाचो प्रयत्न आमी हाडून पडपाक जाय। आमची एकी जर आमी अबादी दवरली जाल्यारूच ह्यो मायनी ज्यो आसा पळय मायनी सुरू जातल्यो। जे मायनिंग जे ऑपरेशन सगळें बंद आसा पळय ते 1.5 म्हयन्या भितर स्टार्ट करतलो आपूण। आतां तो एक तेजो एक आमकां एक आदार कसो मेळ्ळो आनी मातशें मनाक बरें दिसलें, ताका लागून आमी डिसिजन घेतलें हेजेर की जो आमी शुक्रारा बंद जो दवरपाचो हें केला पळय तो तात्पुरतो बंद आमी स्थगीत केल्लो आसा
पूण त्याच बरोबर फाल्यांची जी आमची हें आसतलें पळय हांगासर मोर्चा आसतलो मोर्चा आमी स्थगीत दवरूंक ना आनी तो मोर्चा आमी हांगासून काडून मोर्चा काडल्या उपरांत एक रावंड मारतले आमी सबंद एका बिचोले शहराच्या हेचेर आनी ताच्या उपरांत एक निवेदन आमी डेप्युटी कलेक्टराक दिताले की ज्यो मायनींग ज्यो बंद जाल्ल्यो आसा पळय त्यो इमिजिएटली स्टार्ट करच्यो म्हणून ताजेर. हडफडेच्या पॅट्रिक डिसोजाच्या खून प्रकरणात हणजूण पुलिसांनी तायजूल मोनोल उर्फ सागर ह्या तरणाट्याक पश्चिम बंगालांतल्यान अटक करून गोंयांत हाडला. पॅट्रिकाचो खून आपणेच केला अशी कबुली सागरान दिल्या अशें पुलीस म्हणटात. 29 सप्टेंबराक हो खून जाल्लो. जे जाणटे मनशाक अराउंड 60 years old Mr. Patrick D'Souza was brutally murdered with multiple chop injuries on his face and head. आणि एक अननोन पर्सन असो आमकां अशी मर्डर जाल्या म्हणून कळ्ळें. इट वॉज टोटली इन ए आयसोलेटेड एरिया. सो थ्रू अवर इन्फॉर्मेशन सोर्सीस आनी हें सगळें कलेक्ट करून आमी एकट्याक ट्रेस केलो की आमकां जावं शकता म्हणून. सो आवर टीम लेड बाय महेश केरकार PSI विथ प्रमेश नायक हवालदार आनी 3 पुलीस कॉन्स्टेबल आमचे अमर कोनाडकर, सुहास जोशी आनी नितेश मुळगांवकर. हे टीम आमची वेस्ट बेंगालाक वचून वेस्ट बेंगाल ऑन द बाउंड्री ऑफ इंडो बांगलादेश बाउंड्रीचेर वचून ते एक्युजाक बरे साहसान धरलो आनी ताका पुलीस स्टेशनार आमी आतां हाडला आनी आमी ताका अरेस्ट केला आनी ही हॅज कॉन्फेस्ड ऑफ हॅविंग कमिटेड द क्रायम. ह्यो एक विसव.